सध्या PWDचा पोर्टफोलिओ दिला हा आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी गोंय राज्याच्या. पोर्टफोलिओ मेळटकीर पयलीं काम कितें आसतलें, खंयची इन्क्वायरी तुमी पोर्टफोलिओ मेळटकीर खुबशीं कामां आसा. लोकांक जें उदक PWD सप्लाय करता तेजे आमी पयलीं सध्या आढावो घेतले. हें उदक सारकें मेळटा, 2 वरां मेळटा, थोड्या 3 वरां मेळटा आनी निवळ उदक मेळपाचो प्रत्येक तरी फिल्टर प्लांट बीन आमी हेजें आतां रिव्यू मिटींग घेतले. तशेंच रोड्साचें आमी टोटल रिव्यू मिटींग घेतले. तशेंच जी सिवरेजचें काम चलता सिवरेज लायनीचें ट्रिटमेंट प्लांटाचें तेजो आमी रिव्यू घेतले. ह्या फुडल्या विका भितर टोटली सगळ्यांचो आमी प्रत्येक प्रोजेक्टाचो आढावो घेवन आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे प्रत्येक मतदारसंघाक 25 कोटी दिवपाचें ठरिल्लें आसा फाटल्या बजेटाक. ते आमी खंय पावल्या हेजी चवकशी करतले आनी समज त्या मतदारसंघाक काम जालें ना जाल्यार तें काम आमी चालीकलें. समज टेंडर काडलेली आसा आनी ती चालू आसा कामां जाल्यार आमी ती पळोवन ती बेगितल्या बेगीन कंप्लीट करतले. तुम्ही म्हणटा जायकाची तुमी इन्क्वायरी करता. हय जायकाचे ती इन्क्वायरी कोर्टां चालू आसा, बाकीचे सगळे चलता. पूण तरी सुद्दां हांव लक्ष घालतलो. म्हाकाय कितें भितर मेळत जाल्यार तुजें हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन वतलो. MGP सोडपाचें मेन कारण कितें आसा? MGP सोडपा म्हटल्यार 18 म्हयने जाले आमी निवडून आयले. MGPंतल्यान आमदार जाले. सरकाराक अलायन्स पार्टनर हे सरकार चलतालें बरे रितीन चलतालें. प्रत्येका कडेन जे पोर्टफोलिओ आसले ते आपले तरेन काम करताले. पूण आमचो जो नेता आसलो सुनीलभाई ढवळीकर तेणे आमकां फाटल्या 18 म्हयन्यांत केन्नाच आमच्या सेंट्रल कमिटी मिटींग जावं बाकीचे आमकां खंयच विश्वासाक घेतलो ना. पूण आमचो मतदारसंघ मायनींग इफेक्टेड आसा. मायनींग बंद जाला. सुप्रीम कोर्टान मायनींग बंद केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा. पूण त्या लोकांचो आमी पळोवपा जाय. त्या लोकांक आमी लागीं करपा जाय. आमकां निवडून दिल्या तेणी ते सगळे विचार आमी मांडटाले. पूण तेजे कडेन तें जालें ना. पूण हांवें बाबून निर्णय घेतलो आमी भारतीय जनता पार्टीक विलीन जावचें. बाबून सांगलें यस आमी भारतीय जनता पार्टी विलीन जावया. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले आमचे प्रमोदजी सावंत. प्रमोदजी सावंतान हो विशय उचलून घेतलो आनी ते बेगींतल्या बेगीन आमकां सही सलामत भारतीय जनता पार्टीक विलीन केलें आनी आमकां प्रवेशूय दिलो आनी आमकां दोगांक डेप्युटी CM म्हाका PWD मिनिस्टर. आमी खूश आसा. आमी फक्त आतां जनते खातीर म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंयच्या 40 मतदारसंघा खातीर आमी PWDचो पूर्ण फायदो करून दिता. सर दीपक ढवळीकरान स्टेटमेंट केलें तुमी डिस्क्वॉलिफाय करपा खातीर. हय तेणी करपा जाता. तेणी वचपा जाता. तो कोर्टाक वतलो आमी कोर्टाक वतले. आमी सभापती कडेन वतले. आमी गव्हर्नरा कडेन वतले. तेणी तेजें काम करपाचें कितें आसा 2/3 म्हणून एक एक्ट आसा सेक्शन 10. त्या एक्टा प्रमाणे जो रायट आसा तो आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट जो आसा तो आमकां मेळटलो. GSIDC तुमच्या कडेन उरतली ना GSIDC हांवें टोटली आयज टुडे हँडओवर केली CM कडेन. CM डिसायड करतलो कोणाक खंयच्या आमदाराक GSID दिवपाची. 18 म्हयने निवडून येयले काम करपाक खूब थोडे तुमकां जाम मारपाक आमची कामां जाली ना म्हणून आमकां एक संदी मेळ्ळी. आमकां भारतीय जनता पार्टी घेतले आनी आमकां एक दिसतालें की आमचे नरेंद्रजी मोदी जे आमचे भारत देशाचे प्रायम मिनिस्टर आसा ते परतून एकदां ते खुर्चेर येवचे हो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आमी बाबू आनी हांव नॉर्थ आनी सावथ आमी पूर्ण प्रयत्न आसतलो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या आमदारां बरोबर कार्यकर्त्यां बरोबर जी दोनूय सिटां आसा ती आमी दिल्ली धाडपाचें. हांवें फाटले 15 म्हयने GSIDC घेतलेले आसा. तुमी कोणी गोंयकारांनी थंय ITI मागची एक सुद्दां प्रोजेक्ट डिले केलो जावं ते करप्शन बिरप्शन असल्यार म्हाजेर एक क्लेम म्हणटा. पूण हांव आज जे म्हाका आमचे PWD दिला GSIDCच लेवलाचेर तेंय हांव फुडल्या येणाऱ्या काळात गोंयकारांक 40 मतदारसंघात पूर्ण फायदो करून दितलो.